प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उतार आमकां फावो जाला. माथेवचो वांजेल 4थो अध्याय 12 ते 17 वाक्या आणि 20 आणि 3 ते 20 आणि 5 वाक्या. Matthew chapter 4 verse 12 to 17 and 23 to 25. जो आमकां धरण बंदन गेला म्हणली खबर ऐकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जबुलून आनी नफ्तलीच्या गडी भितर गलिलिया सरोवराच्या वेळेर आसलेल्या कफरनाहूम शाराक वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबुलूनाचो आनी नफ्तलीचो गांव, दर्यावेचे वाटे समकाचे आनी यॉर्दन पलतडीचे गांव, अनबवर्तचे गलिलिया, काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकिजींनी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांत शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तराची पिडाशदां गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरावळ पिडेनी कश्टतल्या आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देंवसार लागलेल्यांक, मोरलूक आसल्ल्यांक आनी आरमारल्यांक लोकांक ताचेर हाडलीं आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापोली शारां, जेरुसलेम, जुदेया आनी यॉर्दन पलतडी हेनेसो लोक हरिहरिणी ताच्या फाटल्यान वेतालो. आज हें उतर आमकां कितें सांगता? गलिलियान ताचें मनियारपण तो आराम करता आनी ताचें मनियारपण आराम करता आसतना तो खंय गेलो? काळोखांत जियेतेल्या लोकां मदें आनी मरणाच्या सावळेंत जियेतेल्या लोकां मदें तो गेलो. तो खंय भाग्यवंता मदें तो वचूना, खंय पवित्रपण आसा थंय तो वचूना. बगार तो गेलो गलिलियांत ताचें मनियारपण आरंभ करचें. आनी थंय इसाया प्रवाद्यान सांगलेली उतरां, जबलूनाचो आनी नफ्तलीचो गांव आनी यॉर्दन पलतडीचें गांव, अनबवर्तचें गलिलिया. ते दळा अनबवर्ती मात्र जियेताले गलिलियांत. कोणी देवाक फातयेतले, सतमंतले नातले आनी त्या गांवाक जेजू येता. काळोखांत आसलेल्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक, मरणाच्या सावळेंत जियेतल्यांक आत्मीक जिणी जियोंक आनी सर ससनाचें जिवीत आसा म्हणलें सांगूंक त्या गलिलिया प्रांत्यांतल्यान तो प्राशार जाता आसतना पयलें ताणें ताचें प्रत्येक जावन मनियारपण सुरू करतना उलयल्ली उतरांत जावन आसात. पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमना. सर्गींचें राज लागीं पावलां. पातकिजींनी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावलां. आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आज जेजू उलो दिता आमची पातकिजींनी बदलूंक. आमचे जायते जाणां आमी सोर म्हाका दिसता सगळे पाताक करिनातलो कोणी ना म्हूण सांगता. पवित्र पुस्तक रोमाकाराच्या पत्रांत आमी वाचूंक मेळटा आमकां. पातकी मनीस सगळे भाग्यवंत म्हणलो एकलोय ना, पवित्र म्हणलो एकलोय ना, सोर पाताक आदारलेले आनी सगळे पातकी म्हूण सांगता. देखून आमची आज खंडीत जावन एक संदेश जेजू आमकां दिता आमची पातकेजींनी बदलूंक. आमचे ते आसलेले खोटेपण आमचे सांडूक, वायट सवय सांडूक आज ताचें पयलें उतर सुवार्ता परगट करचें पातकेजींनी बदला. आनी पयलें मिसांव आराम केल्लें गलिलियांत आनी पयलें गलिलियांत जावन आसलें अनबवर्तेचें शहर आनी थंय वचून जेजू परगट करता हें उतर म्हूण सांगता. थवळ जावन तो प्रसंग करूंक लागलो आनी सिनोगागांनी तो शिकयत आसलो. जुदेवांचे सिनोगोगा आसात त्या सिनोगागांनी वचून तो देवाचें उतर परगट करत लागलो. पिडेस्तांक गूण करूंक लागलो आनी जायत्या लोकांक भावार्थाक हाडलो. आनी जेजू क्रिस्त म्हणून वळखून काण घेवन लोक ताच्या फाटल्यान हरिहरीण येतालो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आजुनूय आमी पळयता जायतो लोक आज हरिहरीण येता. खंय देवाचें उतार परगट करता थंय देवाचें उतार परगट करतना खंडीत जावन अजाप आनी अद्भुतां घडटात. कित्याक देवूत थंय हादर आसता आनी सगळ्यांची पिडाशदा जायत्यांचे आमी गूण जावचे आमी पळयता आनी आयकता. आनी खंडीत जावन आमी हजर जाले असल्या परा रेतिऱ्यांक आज लोक हरिहरीण येता. देखून सकड आज आमी समजून काडूंक जाय जेजूचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियोंक आमकां आदेश दिता.
जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 22 वाक्य सांगता, देवाचें उतर आयकून आमी फुटून पडचे नाका, त्या प्रमाणे जियोंक जाय. जर जो कोण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेना तो फुडकिरो म्हूण सांगता. देखून आमचे क्रिस्तांवपण आज आमी पळया. क्रिस्त हांव म्हळ्यार क्रिस्तांव. देखून आनी एक क्रिस्त म्हाका जावंक देवान आपोवन दिल्लें आसा. जर पातके जिणेंत आमी तांदूंत पडून आसा, एक वायट संवय आसा जाल्यार ती सांडून आमी जियेल्यार मात्र आमकां बरेंपण लागता. सोडून तांदूंत आमी लोळ्ळ्यार आमी त्यात फोंडान त्यात कोंडान आसता. ताजे तावन भायर येवंक देव आज आमकां आपोवन दिता. आनी जेजू संवसाराक आयिल्लो उद्देशीत पातक्यांक बचावी दिवच्या खातीर, काळोखांत असलेल्या लोकांक उजवाड थंय दिवच्या खातीर, मरणाच्या सावळेंत असलेल्यांक जिवीत आपणावच्या खातीर. देखून जो कोण पाताक धरता तो खंडीत जावन ताका सासणीक जिवीत मेळना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. कित्याक पदकाची मजुरी मरण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. रोमाकाराच्या पत्रांत आमी वाचता, पदकाची मजुरी मरण, पूण जेजूच्या धर्मार्थ देणें जावन आसा जिवीत. धर्मार्थ देणें तुवें कांय ताचे खातीर करूंक ना. बघार जेजू सांगता जियेल्यार जालें. जेजून कितें सांगलां ती उतरां आमी बायबलांत वाचून त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार आनी त्या खातीर आमी मागता जाल्यार खंडीत एक धर्मार्थ देणें जेजून दिल्लें, एक सासणीक जिवीत म्हाका आनी तुका तयार आसा. देखून आज आमी समजून काडया मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत आमकां कितें मेळ्ळेपण आसा, कितें खोटेपण आसा, कितें पाताक आसा, हाचे विल्लेशे हाचे विशय नियाळ करून ते सगळे सांडूंक प्रयत्न करया आनी जेजू कडेन मागया ताची कृपा आनी काकूळट. म्हज्याच सक्तेन पातकांतावन भायर येवंक म्हाका साध्य ना, पूण जेजूची सकत, जेजूची काकूळट, जेजूची कृपा म्हाका मेळटा जाल्यार हांव त्या पातकांतावन मेकळें जातलो, हांव त्या खोटेपणांतावन मेकळें जातलो, हांव त्या वायट संवयेंतावन मेकळें जातलो. देखून जेजूचो हजरपण आमच्या जिवितांत बारीक गरजेचें आनी देवाचें उतर आयकोवचें, ह्या देवाचें उतर चड आनी चड नियाळ करचें, वाचचें आनी त्या प्रमाणे जिवोवचें बारीक गरजेचें. देखून जेजून सुवार्ता परगट केल्ली पातकी जिणी बदला. देखून आमच्या जिवितांत पातकी जिणी आमी बदलया, नवें जिवीत आमी आपणावया. आनी कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां आनी सगळें कितें समी सांगता तें सगळें आज घडोवन तशें ह्या संवसारांत. देखून वेळ लागीं पावला आमचें जिवीत बदलोवच्याक, पातकी जिणी बदलून एक नवी जिणी आपणावन सर्गींच्या राजाचें वैभव पळोवंक आनी जेजू सांगता जियोवची कृपा आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां शितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां बरो दीस मागता. समेस्तांक देव बरें करूं.